तर आज आहे आषाढी एकादशी हा उपास धरणार सगळ्यांके आषाढी एकादशीचे हार्दिक शुभकामना. आज मस्त होट दिवस नाही आषाढी एकादशी म्हणजे उपवास असतात. या वर्षी उपवास करणी सांग मम्मीनं साबुदाणा खिचडी बनवलं. आपण आमचे विठू बरोबर आता तिघे उपासना मेघल उपासना करकटकते खाऊच्या तर ती सांगते तिला माझ्या आता बाहेर व्हायच्या आम्ही आता चायनीज खाऊच्या आईल्या वही मम्मी मग म्हणतात तू कसं आजी खाऊच्या होता हा म्हणे यार प्लीज आज वाजता हो उपवास म्हणून सकाळ डुकून कसं खिचडी बिचडी चालू असं काय तू दिशी तर मम्मी म्हणतात हाय मुगान घ्यायची आवडला का. जय विठ्ठल हर विठ्ठल जय विठ्ठल गाईस आम्ही त्यापासून वारकरी करची ट्राय केलेला आहे आणि थोड्या वेळाने बिचारा विठो बतो घेत. व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि परत झालं की गुड मॉर्निंग घंटे झालं 8:12 आहे जस्ट आता उठयलो म्हाका 9 घंटा क्लास आसा आणि आज सॅटर्डे फुल हॅक्टिक शेड्यूल. तर आज आहे आषाढी एकादशी आणि होड एकादशी हा उपास धरना गाईस. मग मेघाला आम्हाला उपासच दिसतं आणि शोभताला आम्हाला उपास असं आता मगोत ना शोभत धरते की ना उपास मग दिसाना ती धरतली म्हळ्यार बाबूच ना हांव हाज्या ब्रेकफास्ट करना हाज्या खाली कॉफी करता म्हळ्यार काल रात्री असनाची जेवल्या चड जाल्या तर ताजे खातीर आज हांवची ब्रेकफास्ट स्कीप करता डायरेक्ट हांव लंच करतालो म्हळ्यार आज लंचची की वगी जेवका म्हाका म्हळ्यार 12 घंट्याक आसता म्हाका घर सोडका हांग दाखोवन 1 दाखोवन 5:30 ते हांव भायर आसा. चलो वचा कॉफी करया. तर शुभदल आन आज ही सकाळ सकाळ तागेली ट्रेन आशिल्ल्या पंढरपुराक तर ते चमकला तो आज देसर मठाक आषाढ एकादशी सेलिब्रेट करतात म्हळ्यार ते विठ्ठल रखुमाई देवस्थान आसता. जोर पावस आयलो तांगा हांव कंडी बागील ओपन केलेलें. ओ दूध वतून तहसील ना जाल्यार ते कंडी बागील बंद करचे चमकला तो हुना दूध रेडी. चलो कॉफी करते सब. कॉफी रेडी गाईस फटाफट पिता आणि मेगला क्लास घेता आणि 1 घंटा कसं हांव फ्री जातालो. शीत करच्या दवरता कुकरान तूं आणि दाळी आणि गोसाळ्याचे उपकर दिला म्हाका शुभदान खाली मागीर हांव तेंची खाता तांणी खायनात म्हळ्यार तिगेला म्हाका उपास आसा कित्याक तिका हांव सांगली ती म्हाका हांव व्हरता वेस्ट कसला करचे हांव करतालो. आज फुल पॅक डे फुल भायर आसा जी पावसाची स्टार्ट जाला म्हाका कंटाळ येता पावसाक खंय घेवच्याक. ठीक आसा चलो कॉफी पिवया मेगेला क्लास खतम करता. तर गाईज घंटी जाले 10 आता जस्ट मेगेल एक क्लास जाले 10 घंटाचे क्लास कॅन्सल जाल्यार मेगेल स्टुडंटाक मेसेज आयला तिका कांय ना जिगे ताप घेता पळयता फाल्यां तिगेल ऑनलायन क्लास घेतले आनी मावशी येनी येतलो ते पळया. हांव एक काम करता तेदोल ते हांव रायस कोर न्हू रेडी करून दवरुया हांव आलोचन करता म्हाका ना दाळी मागीर ऊन करून सीधा जेवण वता. व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि आज आसा आषाढी एकादशी तुमकां सगळ्यांके आषाढी एकादशीचे हार्दिक शुभकामना. आमी लागना आज मस्त होट दिवस आणि केन्नाय आषाढी एकादशीक म्हगेलो उपास आसता बट आज ह्या वर्सा उपास करनी बिकॉज म्हाका फिडींग आनी पुरो करतना म्हाका जायच ना म्हळ्यार मस्त भूक जाता ह्या टायमार सो आय कॅनॉट कंट्रोल. सो मम्मीन म्हणलें नाका ह्या वर्स तूं कर नाका. सो मम्मीलो उपास आसा आणि डॅडी ऑलरेडी पंढरपुरा चमकला काल ट्रेनारी सो आनी आतां पावलो आसतलो. सो मेगेला आमी प्रति वर्स पंढरपुरा वता इवन ताणें वारी केला वारकऱ्यान टू. सो मस्त स्ट्रॉंगली विठ्ठल भक्त आसा. बाबू न्हिदला ॲक्च्युली आमगेली ती न्हाणा येताली मावशी तिगेल कसल प्रॉब्लम जाला वतना तिगेले 2-3 पाटी देखून मस्त ती लिव्स घेता आसा कसं तिगेल इशू जाला वतना तिगेल चेडली ॲक्च्युली एडमीट केला. तिका काही म्हणू जायना तिगेल तुवें एक टायफॉयड जाला सो तिका एडमीट करून सोडला. तेजे खातीर ती आज येना म्हणली आतां कन्फर्म ना ती येता की येना म्हण हांव तो मेगेल तर पुरो जाल्लें नायना तिले आजी खावचें जायना तांणी पिवचें जायना कसलें देवा पांय पडका न्हांव म्हणून मागीर तांणी पिवका. सो हांव मेगेल पुरो करून घेतलें बट बाबूले पेंडींग आसा. बाबूक आनी की न्हाणय न्ही तागेले मसाजय जायनी बट ताका मस्त न्हीद आयली बिकॉज ताका टायम जालो न्ही न्हिदोवचें. सो तो ताका फीड केलें आनी तो न्हिदलो. सो आसो एनीवेज हांव आतां किचनाक वता आनी हांव तांणी पिता. मम्मीन ॲक्च्युली साबुदाणा खिचडी बनयला बिकॉज तिगेल फास्ट आसा. सो हांगा मम्मीन साबुदाणा खिचडी बनयला आनी मेगेल खातीर हांगा पोळो काडला उरता पोळो आनी हांगा च्या आसा. सो आतां उरतानी पिवन घेता. सो हांगा मम्मीन लायक करून पुरा देवांक क्लीन करून लायक करून पूज केला. हांगा आपणे आमगेल विठो रखुमाई आनी मम्मी हांगा
खिचडी खाता असा साबुदाण्याची मम्मा सगळ्यांक विश करी हॅपी आषाढी एकादशी. आषाढी एकादशी सर्वात व्हड एकादशी प्रति महिन्या येवची एकादशी ती मेन व्हड ही एकादशी. तर मावशी ती गेलो काम करून चमकली हांव आतां किचनात येवन कुकरान शीत करता असो आनी शीत ऑलमोस्ट जाल्ला गॅस बंद केला फटाफट आतां पावण इकरा जाल्ले रांदे पुरो काडटा हून करता तर जस्ट आतां न्हावन जालें आनी देवाक दिवय लायला दाळी हून करता असो आनी हांगा घोसाळे रांदे आसा हें हून करता आयची मेगल डिनर सॉर्ट आउट गायस रायस ऑलरेडी मेगल जाल्ला हांगा सुपर. चलो फटाफट आतां जेवया 11:30 जाल्ले जेवता आनी कामा वचा. तर जेवण आनी पुरो जाल्ला आनी आतां भायर सरला पावस ना पावस येवची पुरो थंय वचून पावता एकच एरियान मेगल क्लास आसा की वचना ना दूर दूर आज इतलें ट्राफीक ना हांगा म्हळ्यार सॅटर्डे न्हय गायस कितलो ब्युटिफूल दिसतास न्हय. तो हांगा पावला आनी फटाफट मेगल काम फिनीश करतात. घंटे जाल्ले 4:15 आतां जस्ट क्लास जाल्ले हांव आतां घर कडेन वता सर आनी एक सांगचें असेल तुमकां मेगल स्टुडंट आसा न्हय कितले वर्सां 10 वर्साचो नाही 10 न्ही एकरी 12 वर्साचो तो असनो शेअर्सान तसनो इन्वेस्ट करता सर तान म्हाका तसनो तागे पोर्टफोलियो पुरो दाखयले हांव सांगलें तुका दुड्ड कोण दिता इन्वेस्टमेंट करच्या खातीर तो सांगता आसले तो अर्न करता गे हांव सांगलें कशी तूं अर्न करता सर सांगता ते कसन की बुक वाजीत गे बुकी वाजून ताका न्हय दुड्ड मेळटा गे. अयो देवा आमगेल्या टायमार आमकां काय शेअर्साचें कसलें नॉलेज नाशिल्लें कांय ना आनी हांगा पळया ह्या प्रायराकच हांकां शेअर्साचो पुरो नॉलेज स्टार्ट जालो. आमी तो घालच्या खातीर आमी आसना 10 पाटी आमी आलोचन करतात आनी काय ना घालल्यार डायरेक्ट म्हाका सांगता मेगेले आसना टोटल आसना आतां 2000 रुपयाचे पुरो टोटल आसके तेगेले आतां कसन म्हाका कळना कसन चेडू बाप रे. ट्राफीक हांगा आतां जस्ट पावता सर मोड जाल्लो हांगा पावस येवचे फुडें म्हाका करकट पावता तर हांगा आतां पावस पडचे लागला ओ यो पावस आयलोची छे पावले एट लास्ट हांव घरा लागीं तर घरकडेन आयलो आनी हांगा पळय वत आयलो पळय कस आनी येता वता आतां म्हाका लागलो भूक आतां म्हाका कसन करची कळना म्हाका कॉफी जेवका मात्ती दुखता सो चलो करता कसन हें तुमकां गोत सो हें कसन गोर न्हू हें तें साखरेचें न्ही हें कळ्ळें हें जवारीचें कसन कितें आसा हाकस न्हय म्हळ्यार आमी ते मखाना कशी खाता ती तशी करून खावका काय हे म्हळ्यार लायक करून भाजू न्हू ह्या जवारीचे आतां पळय एक लायक करून मीठ मिरसांग हळदी पुरा घाल न्हू लायक करून न्हू कायलीन तो लायक करून भाजूया आनी खावन पळय हाका हांव येतलो ते खाय न्ही हे शुभदार आम्मान दिलेले ते कोणी खायनात गे हांव खातात. चलो टायमपास करया. तुम्ही खाल्ला बाय हे पळया कशी दिसता पळया. तो गायस हांव वता आसतना रवा डोसा करता असो थोडेचे अर्ध कप घेता असो हे रवा डोसा आसना बेस्ट म्हळ्यार कितें वगी झटपट जाता चड कांय काम ना पीठ घाल्लें जाल्लें खत्तम. ताजे रवा डोसा हांतू काडता हांगा पळया पीठ रेडी गायस हें पळया गायस पतळ घालता चड हांव म्हळ्यार दाट काणी हें म्हळ्यार रवा डोसा न्हू लायक करून क्रिस्पी भज्जो मजा येते हे खावच्याक. तो कॉफी खातीर दूद हून केलो हें पळया गायस रवा डोसा सान बट सुपर एक नंबर. चलो फटाफट आतां धान्नी पिवया कसं टेस्टी जाला एक नंबर फुल क्रिस्पी मेगा बेस्ट डिश म्हळ्यार केदां नाही कसं नाही करत इन्स्टंट भूक लागल्या नुत्तची करची हें गायस हांव आतां लायक करूनच न्हय तेलान भाजीत असो मीठ जीर आनी हळदी आनी तेल हें घाललां आतां लायक करून हाका भाजूया म्हळ्यार त्याला टेस्ट जेवण नाल्यार चेपे लागतले. म्हाका एक हांव फस्ट टायम करता मखाना खाल्ला म्हाका सांगता मखाना म्हण केस करून पळय आतां हे जवारीचे ची हेल्दी आसताले तूं घालला आतां लायक करून आतां भाजूया लायक करून भाजला टायमपास हें चलो ठीक आसा चलो खावया आतां एन्जॉय करया मागीर सॉलिड बद्दल सांगतास एक नंबर फुल मखाना म्हणकेची ते रोस्ट केल्लो आनी ते लायक करून भाजला त्या हांव लेगली ते ताचे जवारीचे अजून की बॉल अशी कोण दवरता हांगा आमगेले एक डिपार्टमेंटल स्टोर आसा थंय मेळटा हें बट पळोवकात हें हाडकाय टायमपास मखानाचे ऑप्शन हे. सो आतां घंटे जाला 6 आनी हांव भायर सरल्या क्लिनिका वचच्याक इथे आमी गेले पेशंट आसा 6 o'clockची अपॉयंटमेंट आशिल्ली आतां पेशंट येता आसा असिस्टंटाल फोन आयलेलो तुमी यो म्हणून सो ती आतां पळय रेडी करून दवरतली आनी हांव मागीर पेशंट करतली
आज म्हाका आसा 2-3 पेशंट म्हाका टायम लागतले बट ना बाबू कितले वेळ बसतलो आत्ता न्हिदला तो म्हाका ना मातशें दुखता आशिल्लें तर एक 15 मिनट असो नॅप मेळ्ळो म्हाका लायक न्हीद पडलेली तर 7 घंटे क्लास आसा तो उठयलो मागीर चड न्हीद जाल्यार मागीर न्हिदलोच एक फावटी तशें जाला एक्झॅक्ट 7 घंटा उठयलो ताका मॅसेज केलो वेट कर तो UKG स्टुडंट ओके गायस तर क्लास जाल्ले आनी सुबताल जस्ट कॉल आयला आतां तिगेलो उपास ना मेगेलो उपास ना तिगेलो आम्मालो उपास आसा तर घरकड गचोन खावचें ना मेगेला गचोन ना तिगेले ती काय ना तर ती सांगता आशिल्लो वचा आतां भायर वचा हॉटलांत काय खावन येवया घर ना तर ताजे खातीर ती बाबा तर न्हिदला काय सांगता वगी वगी यो वचा आमी वगी वचून येवया घर ना म्हणल्यार ठीक आसा चलो वचा गायस आतां म्हाका क्लास जाला म्हाकाय भूक लागला म्हाका ना हांगासना पेन स्टार्ट जाला आतां नाल्यार म्हाका ह्या फेर वावंटायलो आसता गळो सांगचें जायना पुरो दिवस हक्काय आसता बायक चलयता ठीक आसा चलता चलो आतां फटाफट रेडी जाता आनी वता तो हांगा जस्ट शुभदार घरा तो आयला तेका पिकअप करच्या खातीर म्हाका सांगता तो येता कोण येदोळते येयनी आतां पिकअप केली का आतां वता आसा आमी हांगा घरा लागीं आसा आज डेट है वापस होय हो आजकल मद्वेश आमकां डेटा वच्ची दिता बाप ताका सोड आमी वता गुड बॉय जाला तो गुड बॉय एक दिवस सांगता तुम्ही म्हाका सोडून वता आसा तो तुमी राब आतां तुमकां दाखयता बाप ताजे आमी आतां चायनीज खावचे आयल्या वय मम्मी म्हाका म्हणटा तूं कसो आजी खावच्या वता आसा हांव म्हणलें यार प्लीज आज वता हांव कित्याक तो बाबू न्हिदला फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग आजी तर उपास म्हणून सकाळ डुकून कसान खिचडी बिचडी चालू आसा आनी मागीर हाय दुआ दिशी तर मम्मी म्हणटा हाय मुगांक कशी हांव म्हणलें नाका पुरो आजी चायनीज खावन येता तर आजी खावचे चायनीज फाल्ली खावचे मुगा कशी हांव 1 वर्स मागीर येता सर हॉटलान तुका आफ्टर 1 इयर म्हळ्यार प्रेग्नंट आसा तें तर आमी भायरची कसांनी खायनी आशिल्ली तरी हांगा येना आशिल्ली ना सॅड आज मस्त हॅपी आसा म्हाका खावच्या दिया न्हू तुका ऑर्डर कसो करची तें सांग तू सांग तुका तू 1 वर्सा मागीर आयली तर तूची करी त्यावेळी आज वेज डे आयले आमी त्यांची आज वेज डे करून कसं ना आडोच कळलं म्हाका वडणी सूप पिऊ का काय हां चल पिये आजी तर मंचा 1/2 सांगून सोडता Without मिरची. चलो सकाळ सांग मंचा 1/2 विदाउट चिल्ली एक काही चिल्ली ना सुपर लागता एक वेज मंचा 1/2 विदाउट ग्रीन चिली एक भी ग्रीन चिल्ली नहीं 0 पैसे बना वो बना था ऐसे ग्रीन चिली नहीं डालो ग्रीन प्राइस चिल्ली सारा सेम ही रहता है खाली मिर्ची नहीं डाला चलो ऑर्डर दिले नेक्स्ट पळय तुगेले फेवरेट कसं सांगता का तुझं फेवरेट कसं मशरूम चिली तू स्टार्टर खाऊ का मागीर स्टार्टर जाऊ का पण तू मागीर बाकीच खाय ना तू या पुढं पॉट आयला तर भरता आजा पुरा करतले हें स्टार्टर से मेन कोर्स है डेजर्ट तक यार एक सवाल स्टार्टर मजा ना यार वेस्ट आहे मजा आहे नॉनव्हेज असणारी विंगड विषय पळय म्हाका कसं तरी खाऊ का बट म्हाका खाली डायरेक्ट राईस नाका तर मागीर कसं कन्फ्युज्ड व्हेरी मच कन्फ्युज्ड तू ऑर्डर करी तर दुसरं ऑर्डर दिला आज ही फुल कॉकटेल ऑर्डर सो आता मी मशरूम चिली मागेला विथ तंदूर रोटी पंजाबी आणि चायनीज मिक्स आमगेल फेवरेट ते आम्ही तशी खातात हे बघा मजा येता कॉकटेल फुल कॉकटेल कसं नाही फ्रीबीज कसं सांगता का टाइमपास हां आता हा टाइमपास म्हणजे रिसॉर्ट लावलं की फ्रीबीज म्हणतात ती कसं हां हे सुपर शेजवान चटणी आणि चायनीज सेव या आफ्टर 1 इयर आय एम इटिंग दिस टाइमपास एन्जॉय कर तुझी खा पुरा आमच्या सूप आयल पडा उनो सूप एकही मिरची ना आमचं तरी पण लाय जाता सुरू हांव एग्री करना आशिल्लें का बट आतां म्हाकाय लायक जाता तो काय सांग पडा आमच्या कॉम्बिनेशन मशरूम चिली आणि रोटी हे चिकन चिली असेल जाल्यार आनी केला मशरूम चिली आमगेल फेवरेट आसा आमच्या कॉकटेल पंजाबी आणि चायनीज मिक्स चलो शुरू करेंगे एक नंबर कॉम्बिनेशन हां बाब उठयलो फोन आयलो घरकडे दाखवून असो ओके वचा आमी तर नेक्स्ट आम्ही आता हांगा नूडल्स ऑर्डर केलेले आम्ही आज चड स्पायसी खायनी मगर स्पायसी खायनी आणि सुपर जाला न्हू ताणें मीठ मिडियम घाला मॅडम हां आनी तूं पळय आनी तूं पुरण तसं न्हू एक मात्र चिल्ली मात्र न्हू तरी पण सुपर टेस्ट घेस बिल कळेल तुला 750 मेरे को तो बना दे तो कर ना मैंने किती बोला कंदिली चंदी बाबू गुंडी क्वेश्चन करता तू न हाय कर पुढच्याला हाय सांग हाय
पुरोजने निमगे तुमगे पुरोजना जेवण जाल्ले वे हांव आतां जस्ट जेवून बसला आतां होय तुमगेलो तूं उलयतश तुमी आज कशें खाल्लें को निमगे आज तुमगे घर कशें नाशिल रांदप स्वीट तो होय गंडीली तो मेगेलो जय विठ्ठल हर विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल हर विठ्ठल जय विठ्ठल. गाईस आम्ही ताका वारकरी करची ट्राय केलेलं आहे बट इतलं रडलो गॉड रड मी हालत वाईट करून घेतला. आता निदाला मुश्किल से मी 4-5 पिक्स काढला आता गेले कशी तरी करून क्रँकी जाऊन रन पुरा हालत वाईट केलं त्याने. होय ठीक आणि आहे. थोड्या वेळात बेशी झाला विठो बतो घेत रड ना करे साहेब बट क्यूट दिसतो चिंता आम्ही गोपीचंदन टिक्का लायले काजळ लायले लाईक खाली कशी की ताळ दिवच्या वरल्या होत्या ताळी दाडी दवन गेलेलो हा. बट ते तो बैचू कर रब्बाना तर कसं करचे ठीक आहे डॅडीन ताळ दवरलेलं आहे. अच्छा मग हॉट ताळ डॅडी घेऊन गेला होता दोरीवाले आणि 2 सिंगल वाले दवरलेले फोटो काढचे कधी. ओके 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 बट हांव देवरू भितर मेगेल पुरा ब्रेन अशी करून चलताना ब्लास्ट शी. चलो ठीक असं आहे एनिवेज आम्ही जाल्यार तशी आम्ही केल्ले आमगेले लिटील वारकरी आम्ही चंदकन क्यूट फोटो काडले बस जालें आमकां. नेक्स्ट इयर ताका लायक करून रेडी करा ते नेक्स्ट इयर ताका कुर्ता जब्बा पुरे घाल न्हू कुर्ता जब्बा आणि पॅन्ट घाल न्हू त्याची धोती. हा ते पुरे घाल न्हू टोपी बिपी घाल त्याची किती स्टेबल राहत. आता काय ताका बैजू काही कळणार तसं लय कळणार न्हिदले कडेन ताका काही कळना. चलो आता घरकडे होता मस्त वेळ झालो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमचे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईस. And don't forget to follow Konkani Couple. Bye guys, good night. बाय गाईस गुड नाईट.